मोगाच्यानो आयच्या ह्या निमाण्या ब्रेस्ताराच्या संजेच्या पवित्र एमकरिस्ताच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेजतां बरो येवकार मागता. आज आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचे घडीत उगडासाक हाण ते आमी व्हडा संभ्रमान आचरण करता. आयची देवस्थिती आमकां मोगाचो आनी सेवेचो शेगुंडुता करूंक आपोवणें दिता. आयचे देवस्तुतीन 3 विशय आमी नियाळ करता. पयलें जेजून पवित्र एमकरी स्थापन केल्लो दीस. दुसरें याजकी संस्करणी घडलोलो दीस. तिसरें शिसाचे पांय धुवन मोगाचो उपादेश दिवन आपल्या पाटलावदारांक सेवेची देख दिल्लो दीस. आयच्या दिसा फिरगस कुटुंबान एका कुटुंबा बरी पुर्तेपणी वांटो घेवंक जाय. ह्या संजेच्या संभ्रमान 3 संगती आमी उडास दवरूंक जाय. पयलें जेजून पवित्र एमकरिस्ताचें बलिदान निमाण्या जेवणा वेळार स्थापन केलें. देखून हर एक दीस प्रत्येक जावन आयताराचे मीस कुटुंबाचें जेवण जायचें. म्हणजे पवित्र एमकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार सांगाता बसाचे, सांगाता मागणे करीचे, सांगाता गितां गावन एका कुटुंबा बरी भाग घेवंक जाय. दुसरें आयच्या पवित्र एमकरिस्ताच्या बलिदाना उपरांत ताबेर्नाकाल खाली दवरतात. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र केल्लो उंडो कुंभार सेवतल्यांक दिता. तशें म्हळ्यार पवित्र एमकरिस्ताच्या बलिदानाक आनी कुंभाराक लक्षिल्लो संबंद आसा. देखून कुंभार पवित्र बलिदानाचो एक वांटो म्हणलें समजूंक जाय. तिसरें सोम्यान पास्काची शेळी भेटोवच्या खातीर आनी सेवच्या खातीर निमाणें जेवण केल्लें. जेजू नव्या सल्ल्याची पास्काची शेळी जावन आसा. हर एक पवित्र एमकरिस्ताचें बलिदान जेजूचें मरण आनी पुना जिवंतपण पासरता. देखून आयचे पवित्र एमकरिस्ताचें बलिदान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांतय व्हडपण बगोवंक जाय. ताचे थंय आसा आमकां सडवण, जिवीत आनी पुना जिवंतपण. ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणल्यार उतरांनी शुरू जाता. सांगातच आज सर याजकाचो दीस जावन आसा. आमकां सेवातींच्या सर याजका खातीर मागया आनी ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान वांटो घेवया. आतां आमी सर उबे रावून प्रवेश गीत गावया. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांत लेकूंक जाय. ताचे थंय आमकां सडवून जिवीत आनी जिवंतपण. ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या कमळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकूं आनी आमची दया करूं. आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांत व्हडपण लेकूंक जाय. ताचे थंय आमकां सडवून जिवीत आनी जिवंतपण. ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकूं आनी आमची दया करूं. आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांत व्हडपण लेकूंक जाय. ताचे थंय आमकां सडवून जिवीत आनी जिवंतपण.
ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो. निमाड्या ब्रेस्ताराच्या दिसा सोमयाच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमाच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. माध्यमा मुखांतर अख्ख्या संवसारभर मिसाच्या बलिदानान वांटली जातल्या सर्व भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता. सोमयाच्या जेवणाच्या मोगान बरोवन ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानान तुमी वांटेली जातात. तसो सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमचे मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान देवादीन आल्बर्ट आनी नतालिया डिसोजाच्या आत्म्या बसून मिस भेटयता. फेल्सी जेम्स डिसोजा बेंगलोरू. ग्लेन सल्डना पवित्र काळजावाडो. बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगड आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो. जेरुजालेमा पावलोलो जेजू आपल्या शिसा सांगता आनी माणेचें वाण जेवता. आपल्या मोगाचें जेवण आपल्या जिवाच्या बलिदानाचें समर्पण तो करता. शिसा सांगता आपली कूड उंड्या रुपी तो समर्पिता आनी वायनान भरलेली काल्स घेवन आपले रगत तो आमकां भेटोवन दिता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. हे म्हजें रगत तुमच्या पासोत व्हरोवचें आनी हे म्हज्या उगडासा करा. पळय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो. तवळतावन आजून पर्यंत पवित्र सभा ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर प्रतिरितीन सोम्याच्या ह्या निमाण्या जेवणाचो उडास काडटा. आनी पवित्र येवक्रिस्त आम्हा समेस्तांक हे मोगाचें कित्याक आमचे हर एक कार्य जावं आमचें जनन जावं आमचें मरण ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बावारी सुरू जाता आनी अखेर जाता. असले पवित्र येवक्रिस्ताचे मिसाचें बलिदान भेटयतना उंडो आसलेलें जेजूचें मांस जावन बदलच्या ह्या वखता वायन आसलेलो जेजूचें रगत जावन बदलता ह्या वखता तसो सोमी जेजू आमकां ताच्या कुडीन आनी रगतान पसून दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयारी करया. एक घडी दोळे धांपया. आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फावो न्ही. आदल्या वर्सा आमी आशेल्लें आमकां मेळोवंक ना. ह्या वर्सा आमी आशेल्लें बोगस्तांनी आमकां फावो जालां त्या पासून देवाक आमी अर्घां दिवया आनी खऱ्या काळजान नितळ मनान हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. आमी केल्ल्या पातकाची दुखदन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसरू सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो व्हड व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सुरेश परादेवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एगडी बोरदोळे दंपी आमच्या गरजां खातीर प्रतिरेतीन मागे. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा आपकुशेन मरण सोसूंक आपणाक परधीन करूंक वेतालो त्या राती तुज्या एकल्याच पुतान तड आनी शिममेर नातलोलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगतारी माणे जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बरतेन आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्पोरान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजेक लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांच्या सांख्या प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खाता तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकऱ्या वा बोकटे मदली तुमी ती विंशेत. ह्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयेक जेवेशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्याक आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. बेगी बेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजतीक जेवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमची वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खण जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिसो ना मुखार वेतलो. हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराक मान दिवंक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततेतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. आमी अर्घां दिवसेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्घां दिवसेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटीन दिवं सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणान. सडवणें कर्गां दिवची कालसांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणटलो. आमी अर्घां दिवसेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण बोस्वादी. हांव तसो साकर तुज्या साकरनी सोपून म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. आमी अर्घां दिवसेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्घां दिवसेवतावती
संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वाटेली करता. सांब पावलोन कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, जें कितें सोम्यालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिजून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ते तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो करतात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मोरान तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. पास्क परबेच्या आदी जेजू हो संवसार सांडून बापाचो शिवेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो. आपूण आतां संपूर्ण तरान ताचो मोग करून पूण आतां संपूर्ण तरान ताणें ताचो मोग करून दाखयलो. तांचे संजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघात कर्ण पराधीन करीत जाय म्हणून सैतानान सिमाम इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट घाल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी येता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तू काडून दवरलो. एक तुवालो ताणें पेंटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे तो पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंटाक बांदल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कितेंच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हूण गरज ना. तो सगळो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तू परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात.
तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच सोमी आनी मेस्त्री. जर हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतार हे आकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलयता. हाचे सुवार्थेंत सांजुवाव अशें सांगता, हो संवसार सांडून बापा सशिवेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून आपल्या मोगाचे शिसा सांगता आपलें निमाणें जेवण ताणें केलें. जेवण आमच्या दिसपडत्या जिविताचो वांटो. पोटाची भूक म्हणली आसा आनी पोटाची भूक थांबोवच्या खातीर खंडिसावन आमकां जेवण गरजेचें. पळय, पोटाची भूक थांबोवच्या खातीर जेवण एक जरालची चिंताप तर जेवण आमच्या जिविताचो एक वांटो हे आमी समजूंक जाय. कित्याक जेवणां विविध तरांची आसात आनीक हर एका जेवणाक तसोच एक अर्थ आसा. जेवण फकत पोटाची भूक थांबोवचें मात न्हय, बगार हे कुटुंबाचो बांद एक करता, एकामेकांतय माया मोगो एकवट वाडयता. देखून मोगाचें विविध तरांची जेवणां आमी करता आनी थंयसर दुसरो अर्थ जेवणाक आसता. तुमी खंयच्याय एका आसऱ्याक या हॉस्टेलाक गेल्यार थंय पळया, इतल्याच वेळार गांठ जाता. गांठ जाल्ले आसतना त्या आसऱ्यांतली बशी घेवन येतात, कितें इल्लें वाडलां ते जेवतात आनी जेव जातास ती बशी धुवन तांचे इतल्याक पाटींग गेली. एका रितीचो अर्थ. पूण कुटुंबाचें जेवण म्हणलें आसा. कुटुंबाचें जेवण आमी अशें लायनीर येवन वाटली कण या प्लेट कण घेवन आमी जेविना. बगार घोव बायल भुरगीं सक्कड सांगात आमी जेवता आनी अशें जेवल्ल्या वरवीं त्या कुटुंबाचो माया मोग, कुटुंबाचो बांद थंयसर वाडटा. एकामेका आमचे सुख दूख आमी आशार पाशार करता आनी अशें थंयसर त्या जेवणा वेळार आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार खंडीत जावन तो कुटुंबाचो बांद सडटा. दुसऱ्या सुवातेर संभ्रमाची जेवणां आसात. जावं पुरो भुरग्याचो पयलो कुमगार, जावं पुरो काजार, जावं पुरो वर्त, असल्या संदर्भांनी जायते फावटी आमच्या मोगाच्या मनशांक सैरा धैर्याक आपयता आनी जेवणाचो संभ्रम आमी करता. आनी थंयसर वळख नातल्या मनशाक आपयना. या आमकां कोणा लागीं मोग ना, राग आसा, तसल्या मनशाक आमी आपयना. आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी आपयता आनी ह्या वरवीं आमचो इश्टागतीचो बांद, तो मोगाचो बांद आनीक विस्तार जाता. तो वळो आमकां एकामेकाच्या कश्टांत दुखांत पावचें तसलें एक बरें मन थंयसर रूप जाता. तो कुटुंबाचो बांद आनीक सडटा. आनी तिसऱ्या सुवातेर थोडी सन्मानाची खरी आमी आसा करता. समान जेवण म्हणटा आमच्या कोंकणी भाशेंत. जावंक पुरो एक नवेंच काजार जाल्ल्या व्हंकले न्हवऱ्याक आमी आपयता, ताका सन्मान करता, तांकां बरें मागता. जावंक पुरो एका गुरुवारेक सन्मान करता. जावंक पुरो आमच्याच कुटुंबांतलो एकलो भुरगो ह्या जगपणाच्या तरबतीक सेमिनारी भायर सरता आनी थंयसर वता आसतना ताका बरें मागच्या खातीर आमी कुटुंबाची संदे सांगात आमी मेळटा आनी एक मोगाचें जेवण करता. आनी त्या जेवणाक तसोच म्हणलें एक अर्थ आसा आनी असलें केल्लें जेवण तें सदांच मोतींत उरता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेवण एकामेका थंय संबंद एकवट सडयता. आयच्या दिसा जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलयता. सुमार 3 वर्सां
जेजू आनी ताचे आपोस्तल सांगाता रावुल्ले सांगाता आसले आनीक ते सांगाता जियेल्ले आनी हे 12 जाण आपोस्तल जेजूचे कुटुंबाचे सांद्या बरी ते आसले देखून जेजू आपणाची वेळ कडी लागीं पावली आपणे हो संवसार सांडून बापा लागीं वचोंक आसा अशें म्हूण जाण जाल्लो जेजू पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वता आनी थंयसर एका युक्त जाग्यार आपल्या पास्काचें जेवण आपल्या मोगाच्या 12 जाण आपोस्तलां सांगता तो जेवता जेजू देखून जेजूचें हें निमाणें जेवण जावन आसलें हे पास्काचें जेवण पास्क परब जुदेव लोकांक चड म्हत्वाचें फेस्त जावन आसलें कित्याक पास्काचें जेवण जावन आसलें एक गुर्तू देवान ताका सोडवण दिल्लें आसो कित्याक देवान तांचेर अपरिमीत काकूळ तांणी दया दाखयल्ली फरेवाच्या राय इजिप्तांत फरेवाच्या रायाच्या हाताखाल ही सगळी पर्सां कोश्टून आसली आनी ही पर्सां देवाक हेब्रेव पर्सां देवाक उलो मारता देवा आमकां एवढी बचाव कर आमकां ह्या फरेवा रायाच्या गुलामपणांतले सोडय आनी देव थंयसर तांचेर दया दाखयता आनी ताच्या गुलामपणांत हांव ताका सोडयता आनी अशें इजिप्त तावनो तांणी बसयल्ल्या गांवाक पोळणो सोंक आसलें आनी पोळणो वेता आसतना थंयसर देव तांकां एक जेवण करूंक फरमायता कशें एक शेळी तांणी तयार करूंक आसली आनी ती शेळी देवळांत मारन त्या शेळयेचे रगत तांच्या घराच्या त्या कुंद्यांचेर ह्या दारवंताचेर तांणी सारोवंक आसलें आनी खंयच्या हेब्रेव घरांच्या दारवंताचेर ते शेळयेचें रगत सारयला ते कुटुंब बाचाव जाल्लें त्या कुटुंबांतल्या मलगड्याचेर त्या भुरग्याक देवान राखून व्हेल्लें पूण तेंच इजिप्ताच्या घराण्यांत ते रगत नातल्लें आनी ते सकड थंयसर नाश जाल्ले देखून मोगाचे भाव भयणीनो हे पास्काचें जेवण एक बाचावेचें जेवण ते सगळे उडासताक तांणी करूंक आसलें आनीक कित्याक हें जावन आसलें गुर्तू देवान तांचेर दाखयल्ल्या अपरिमीत काकूळ दिसो मोगाचो एक गुर्तू जावन आसलो आनी जेजूय एक जुदेव जावन आसलो आनीक हर एका वर्सा हे पास्काचें जेवण आपल्या कुटुंबा सांगता ह्या आपल्या शिसा सांगता तो जेवतालो आनी ह्या फावटी एक विशेष रितीन एक विशेष अर्थ त्या पास्काच्या जेवणाक जेजू दिता देखून आज आमी 3 संगती हांगासर ह्या निमाण्या जेवणार ह्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमार आमी उगडास काडटा पयलें जावन आज जेजून पवित्र एवकारिस्त घडुल्लो दीस जुदेव लोकांनी पास्काच्या जेवणाक देवळांत शेळी पेटोवन त्या शेळयेचें मांस आपल्या कुटुंबा सांगता तांणी खावंक आसलें तशेंच त्या शेळयेचें रगत थंयसर तांकां बाचावायचें एक गुर्तू जावन आसलो हांगासर जेजू आपल्या कुटुंबाच्या सांगाता हें जेवण करता हांगासर जेजू जावंक पावता ती बाचावेची शेळी कित्याक निमाण्या शुक्रारा ताणें थंयसर कुर्सार आपल्या जिविताचें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक जाय आसलें आनी तेंच जेजू थंयसर आपल्या शिसा सांगता तें जेवण जेवता आनी म्हणटा हें जावन आसा म्हजें मांस तुमचे पासून तूं भेटयलेलें तुमच्या पातका पासून भेटयलेलें हें म्हजें उडासाक करा तशेंच वायन दाकाचो रोस तांकां दिवन तो म्हणटा हें जावन आसा म्हजे रागात म्हजें उगडासा तुमी करा आनी अशें ह्या पास्काच्या जेवणाक जेजू एक नवो अर्थ थंयसर दिता कितें कालवार दोंगरार जेजून भेटयल्लें आपल्या सुकडी रक्ताचें स्व अर्पण आपल्या जिवाचें बलिदान तें जेजू आपल्या फाटल्या उदारांक उंड्या आनी वायनाच्या रुपार दिता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हो जावंक पावलो एक सक्रामेंत बाचावेचो देखून आज हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र एवकारिस्ताच्या रुपार जें कितें जेजून निमाण्या जेवणार केलें तेच आमी संभ्रमता देखून पवित्र एवकारिस्त जावन आसा एक गुर्तू मोगाचो मोगान जेजून तें जेवण आपल्या शिसा सांगाता केल्लें जेजून निमाण्या जेवणार उंडो आनी वायन आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हळें हें म्हजें उगडासा करा एका मोगाच्या मनशान दिल्ली काणीक केदाळे आमकां उडासा करता त्या मनशाचो मोग थंयसर आमकां उडास येता आनी हर एक फावटी त्या मनशाचे मुखामळ आमच्या मुखार येता तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जेजून
पवित्र एवकरिस्त आमकां एक काणीक जावन दिल्या मोगाची काणीक आनी देखून ताच्या उगडास आमी तें करूंक आसा आनी ह्या पवित्र एवकरिस्ता मारिफात जेजू आमचेर दया दाखयता आमचेर मोग दाखयता आमकां कश्ट येता आसतना आमकां एकसूरपण भोगता आसतना आमकां बेजाराय भोगता आसतना तो जेजू आमच्या सांगात रावलो आमकां तो धैर्य दिता बोळ दिता दुसरें जावन पवित्र एवकरिस्त जावन आसा गुर्तू बाच्या वेसो जेजू आपल्या शिकोवण्यान म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो जिवीत दिवच्याक हांव ह्या संवसारी आयला म्हणटा सुमी आनी हें जिवीत दिवच्या खातीर जेजून आमकां दिल्लें एक वर्ती काणीक एक आत्मीक काण जावन आसा जेजूचें मांस आनी रगत वय आमी हर एकलो ह्या संवसारांत आमी पळयणारी जावन आसा ह्या संवसारांत हांव न्हू सर्गीच्या राजा कुशीन आमी समकत हांव केदळ आमचें तें पयण संपता तें आमकां कळीत ना पूण केदळा पर्यंत आमी त्या पळयणार आमी आसा जेजूचें मांस आनी रगत पवित्र एवकरिस्त आत्मी काण जावन देवान आमकां दिला कशें इस्रायल लोक त्या पळयणार आसतना देवान ताका मानना म्हणलें तें आत्मीक काण जावन दिलें गे पोटाचे भुके खातीर तें काण जावन दिलें गे त्याच रितीन जेजून आमकां हो पवित्र एवकरिस्त एक काण जावन जेजून आमकां दिला देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र एवकरिस्ता मारिफात देव आमचो मोग करता जेजू आमचो मोग करता आमचे सांगात रावता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो केदळा आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता त्या पवित्र एवकरिस्तान आमी वांटो घेता तो व्हडलो खंडीत जावन तो जेजू आमचे सांगात रावता ताचे बोळ आमकां तो दिता जायते फावटी आमी म्हणचे आसा फादर तुमचे मीस आमी पळयले तुमचे मीस आमी आयकले कितें म्हणटात पळय ह्या दिसांनी जायत्यांनी म्हणचे आसा तुमचे मीस आमी पळयले तुमचे मीस आमी आयकले यूट्यूबार पळयले या आनी खंयच्या डिवायन चॅनलाचेर आमी पळयले मोगाचे भाव भयणीनो पळयल्यार पावना ह्या जाग्यार आमी येवंक आसा एका कुटुंबा भशेन पवित्र एवकरिस्त आमी सांबाळमसो ह्या जाग्यार फकत पळयल्यार पावना तुमी विचारूं पुरो तरी तुमी काल्याक हे यूट्यूबारांनी मिसां घालतात पळय हाका एक उद्देश आसा कितलेशे आमची प्रायवंत भाव भयणी पिडेसता तांकां इगर्जी घेवंक असाध्य जाता तसल्यांक एक कुमोग जावचे खातीर माध्यमा मुखांतर तांकां कांय देवाचें उद्धार मेळचे पासत खंडीत जावन हे मिसाचें बलिदान आमी प्रसारण करता तशेंच आज अजुनी कोरोना पिडा अजुनी सोडून आसा जायत्या गांवांनी अजुनी इगर्जो ओपन करूंक ना उक्ते करूंक नात आनी तसले लोकांक खंडीत जावन हे मिसाचें प्रसारण तांकां पळोवंक मेळटा एक समाधान जाता पूण निजाकी आमी उडास दवरूंक जाय जर तर म्हजी भलायकी बरी आसा कुडींत हांव सारको आसा हांवें माध्यमार मोबायलार या टीव्हीर मीस पळयल्या पावना बगार त्या पवित्र एवकरिस्तांत हांगासर येवन ते मिसाचें बलिदान भोक्तीपणान आमी भेटयलें तर खंडीत जावन ताचो फळ आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक शकता दुसरें जावन आज जेजून ह्या जागी दिक्षा घडुल्लो दीस ह्या जगपण मोगाचे भाव भयणीनो एक देवाचें देणें सांग पावलो फेब्रुवारांत बरयल्ल्या पत्रांत सांगता हर एक ह्या जग मनशा मदें विसरलो आपणा खातीर आनीक लोकां खातीर बलिदानां भेटोवच्या खातीर लोकां मदलो तो विसरलो जावन आसा तोय अस्कत देखून आनी एकल्याची अस्कत काय तो समजूंक शकता आनी तांचे खातीर मागोवंक शकता देखून ह्या जगपणो एक देवाचें वर्तें देणें सगळ्यांक तें फावो जायना देखून पयलें जावन तें जावन वसाय देणें कित्याक जायत्या तरणाट्याक एक आमी एक याजाक जायचें एक पात्र्याक जायचें अशें आसा पूण जायते फावटी तें साध्य जायना जायते जाण ह्या जगपणाची तरबेती जोडच्याक सेमिनारीक वेतात थोडे फावटी 7-8 वर्सांची तरबेती जोडल्या उपरांत सेमिनारी सोडून फाटी येवची आसात कित्याक देव कोणाक ताका जाय तसल्याक विसता दुसरें जावन हो जावन आसा एक गुट कित्याक देव विसता आसतना थंयसर तुजी हुशारकाय पळयना हुशार आसल्यांक सोबीत आसल्यांक बुद्धवंतांक ना ताका कोणाक जाय तसल्याक विसता आनी त्या मारिफात खंडीत जावन देव आपलें
आपले मिसांव काम ते चलोवन व्हरता देखून एक आपोवणें देवाचें विचित्र. दुसरें जावन ह्या जगपण जावन आसा एक मिसांव म्हणटा आसतना थंयसर जायते चॅलेंजीस पंतवान कंडी जावन आसात. एकलो म्हणटा ह्या जग म्हळ्यार उस्तुरुंबूळचो फातर खंय मडवाळाचो फातर खंय. त्या फातराचेर पुरा तराचे उस्तुरी हाडून घालतात, बरें पिंजल्लें सक्कड हाडून घालतात आनी तें सक्कड उमळचें पडटा. त्याच रितीन एका ह्या जाका लागीं ग्रेस्त मनीस येता, दुबळो मनीस येता, बुद्धवंत मनीस येता, आशिकपी मनीस येता. सगळ्यांक ताणें समाधान करून धाडिचें पडटा, ह्या उलोवन धाडिचें पडटा, ह्या तांच्या गरजां पावोवचें पडटा. जायते फावटी ह्या जाकाचेर मोगाचे मनीस येतात, थोडे फावटी राग आसले मनीस येतात, झगडो घेवचे मनीस आसात आनी असल्यांक कंडी जावन ताणें सुदारची जाय पडटा. कित्याक एक ह्या जाकाचें मिसांव. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जायते जण आमच्या फिरगस विगारा वयर ह्या जाका वयर बरो मोग आसले मनीस आसात की ते इल्ले कुटुंबांत घरांत इल्ले रांदल्यार इल्ले पाद्र्याबाग व्हरून दिया. अशे मनशांचे जायते मनीस आसात. दिसा की हें एक बरें लक्षण. पण आनी एका कुशीन जायते फावटी ताचे विशीं टिका करचे, पाड खबरो करचे असले मनीस आसतात. पूण असले थोडे फावटी ह्या जगान एकसूरपणान ताणें स्विकार करीचें पडटा. कित्याक एकलो ह्या जाक एकसुरो जियेता, एका कुटुंबांत जियेना, म्हाका एकसुरो जियेता. ताजे कुटुंब सांडून खंय एका फिरगजींत लोकां मदें एकसुरो जियेता. आनी असल्या वेळार कितें ताका मोतीक दुखुल्ल्या वेळार कोण आसा ह्या उडास दवरया. कित्याक आमी जर तर आमच्या मोतीक कितें दुखता आमच्या कुटुंबा सांगता, बायले सांगता, भुरग्यां सांगता वांटूंक जाता. पूण ह्या जाक एकलो जर तर ताच्या मोतीक कितें दुखता, बेजारा येता, ताणें एक सुरेचो सोंस जाय पडटा. देखून एका कुटुंबांत एका फिरगजींत एक ह्या जाक तोय म्हजे एक कुटुंबाचो संदो म्हणलें हें आमी मोतींत उडास दवरूंक जाय. आनी ते ह्या जाका पासत जर तर आमी मागता कंडी जावन आमी बरें काम करता. कंडी जावन तुमचें मागणें हर एक ह्या जाकाक कंडी जावन फुडें सरोंक कुमोग करता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या दिसा मात्र न्ही हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमच्या फिरगजीचे ह्या जाका पासत ह्या आमच्या कुटुंबांत कोण ह्या जाक जाला तसल्या पासत हर एका दिसा आमच्या मागण्या वेळार इल्लोसो उडास दवरूंक आमी केदाळे उडास दवरया, ताचे पासून मागोवंक आमी उडास दवरया. आनी तिसरें जावन थंयसर जेजून आज माया मोगाचो मंदामेंत दिल्लो, ह्या माया मोगाचो उपादेश दिल्लो एक दीस जावन आसा. संवसारांत जियोचो हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत पदवी मान आशेता. कित्याक जर तर म्हाका इल्लो अधिकार आसा, जर तर म्हाका इल्ली पदवी आसा, सकड म्हज्या हाताखाली येतात असले चिंताप जायते फावटी आसा. कित्याक हांवें तांच्या पांया मळा वचचें, हेरांनी म्हज्या पांया मळा येवचें असलें चिंताप जायते फावटी हर एका मनशाक दोसता. आनी असलेंच एक चिंताप जेजूच्या शिसा मदें आसलें. जबेदेवाची बायल जाकोब आनी जुवांची आवय जेजू लागीं येता आनी म्हणटा हांव म्हज्या भुरग्यांक तुजे लागीं धाडटा, ह्या तुज्या सेवेक समर्पिता. पूण एक भास म्हाका दी, म्हज्या एकल्या पुताक तुज्या दाव्याक आनी एकल्या म्हज्या पुताक उजव्याक बसयताय म्हण म्हाका भास दी. म्हणटा आसतना थंयसर स्थान मान अधिकार हें आशेवन ती आवय आयिल्ली. म्हज्या पुताक तें मेळत जाय. पूण जेजू कितें म्हणटा, हांव पियोंक येता, ती काल्स तुमी पियोंक शकतात की जायत म्हणाले तेय आमी तयार आसा. पूण त्या काल्सीचो अर्थ तांकां कळोवंक नातलो. आपणें कश्ट मरण सोसूंक आसा हें ताका कळीत नातलें. आनी उपरांत जेजू म्हणटा तुमी म्हजे काल्स हांवें दिल्ली काल्स पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. म्हज्या बापान कोणाक तें नमियारला तांकां तें फावो जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांय स्थान मान अधिकार हें गरजेचें न्हय. आमचें शिकाप आमची पदवी आमचो अधिकार आमकां वर्तें करिना. जेजू म्हणटा कितें, कोण तुमचे मदें पयलो जावं कापेशिता तो निमाणो जावं दी, कोण तुमचे मदें धनी जावं कापेशिता तो सगळ्याचो गुलाम जावं दी. आनी जेजून हेंच ताच्या जिवितांत करून दाखयलें. निमाणें जेवणार तो शिसांच्या पांया लागीं वता, बागू वता आनी तांचे पांय धुता. म्हणटा आसतना तें सेवा कितें म्हणलें जेजू थंयसर आपल्या फाटल्या उदारांक दाखोवन दिता. आज जर तर क्रिस्तांवपणाक एक
बरें नांव आसा तर खंडीत जावन क्रिस्तांव मनशांनी जावं पुरो आस्पत्रेन जावं पुरो आसऱ्यांनी जावं पुरो विविध जाग्यांनी केल्ल्या सेवे खातीर देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजूच्या ह्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलयता आसतना पयलें जावन पवित्र येवकारिस्त मारिफात जेजून ताचो मोग आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सांगात आस आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या फिरगतींतल्या आमच्या फिरगतीन सेवा दिल्ल्या ह्या जागा पासून तो मागोवंक आमी उडास दवरया. आनी तिसरें जावन देवान दिल्लो एक उपादेश आसा एकामेकाची सेवा करचें आनी हें आमच्या जिवितांत पाळोवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागया. आमेन. दुसरो भाग पांय धुवची रीत. जेजू जेवणाचो उरतस एका आयदनान उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. एकामेकाचो मोग आनी सेवा क्रिस्तांव समर्थाची बुनयाद देखून पांय धुवची रीत माया मोगाचो आनी सेवेचो संदेश दिता. सोम्यान आमकां धुल्या करीत आमी नितळ जायना कित्याक ताचें रगत मात आमची अंतस्कनां धुवन नितळ करूंक शकता. हांगासर जेजू कालतेपणाचो शेगूण रुता करूंक आपले पांय धुवचे करणे मुखान दाखोवन दिता. देखून सरीसुमार 2 वर्सां 1000 वर्सां आदल्या गणिताचो उगडास काण आतां फिरगज याजक विंचून काडलेल्या 12 जाणां युवा जाणांची पांय धुता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी बसूनच जेजून आपल्या शिसाचो मोग केलो अखेर पर्यंत म्हणलें गीत गावचें. शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत मेजर तावन मोठोन घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणें बांदिलो ओतले उदक आयदनान भूक लागलो पांय शिसांची आपल्या साथान चला जाया तुमी बाबानो मुच्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशिता मोग करच्यात जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी चला जाया तुमी बाबानो मुच्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशिता मोग करच्यात जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी मुखेलो अखेर पर्यंत जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रूस शिनायलोच पेद्रू आमकां म्हणालो पांय धुवन
मग भावनो भयणीनो, देवाच्या मोगाची गुर्तू आमी नियाळ्ळो. एक गुर्तू सोमी असो आपले मांस आनी रगत मनशा कुळा खातीर भेटून दिल्लो. दुसरो गुर्तू सोमी असो देव तरी त्या समासमपणाक लबदून रावूंक ना, बगार आमच्या की कलतो जालो आनी मनशा कुळाचे पांय ताणें धुले, एकामेकाची सेवा करूंक लो दिलो. तिसरो गुर्तू जेजू एक श्रेष्ठ याजक आनी आमी त्या याजकी वर्गाचे सर्व सांदे. पूण हे प्रतिनिधित्व चलोवंकच्याक संस्कारांत एकवटलेले याजकांची गरज म्हणल्यार त्या दिशेन याजक असो संस्कार घडलेलो दीस आमी नियाळतना ही तिनी रादे मतीन दवरणं आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा उबारया आनी उबी रावून बाबाताच्या प्रार्थनाक आयतीं जावया. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पाप साहेबाक, गवळी बापाक आनी सर्व याजकांक तांचे तबेन दिल्ल्या परजेक येवकारिस्ता भोंवती एक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या खऱ्या मोगाच्या स्पिरितान चलोवंक तांकां उर्बेन बर म्हण मागता हांव. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक तांचे तबेन दिल्ले परजेक फावो ती भद्रती दिवंक तांकां बरें मोन दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या सिसाचे पांय धुल्ल्या आमच्या सुमेजेच्या कलतेपणाची देख घेवन सर बावार्थांनी त्यस्त क्रिस्ता साक्षांत जिवंक आदार दी. येवकारिस्ताच्या बोळान माया मोगाचे बिरगस कुटाम बांदून राडू फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताचो मोग नासतना आलसाय दाखोवन पयस आसच्या आमच्या भावा भयणींनी जेवीचे जिवीत दिवचो उंडो म्हूण वळखून येवकारिस्ता ते ताचो भावार्थ घट करूंक ताचे मतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरस आनी हेर साबार पिडे वरवीं उतारप्राय वरवीं एकसुतपणा वरवीं कश्टांच्या आमच्या पिरगजेच्या हर एक भाव भयणीक येवकारिस्तांतल्या जेजुतावन शांती समाधान लाभाशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी सदांच येवकारिस्ता मुखांत्र कृपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बळवंत जावन तुका साक्ष दिवचे तसली व्यक्ती जायशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांदूत देवाक समर्पिल्ल्या पिरगतीच्या आनीक पुणसाच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनीक दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगाताच ह्या पुणतळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनीक कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक गरीब दोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागे. जे कोणा मागतान बसील आमचो सुगडा आसकडी तांचे बसोत आमी मागे. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात. ही गजी वसोवंक साथ दिना, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक जायना. तसल्या सर्व पिडेस्त भावा भयणी खातीर आनी असायकपणांत इगर्जे बंद आसून वचोंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया. प्रतिरितीन परगांवांत आसात आमची भाव भयणी कुटुंबां सांदे तांच्या बऱ्या भद्रते बसोत, बऱ्या भलायके बसोत, सर्व वायटा विघ्नांतले राखचे बसोत आमी विशेष करून मागया. सर्गीच्या भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक काण जावन तुवें दिलें. येवकारिस्ताचो संक्रामेंत तो आमकां सदांच दिवच्याक याजकी संस्कार तुवें घडलोय आनी ह्या येवकारिस्ताच्या जेवणाच्या बळान एकामेकाच्या सेवेच्या जिणयेंत आमी बलिश्ट जावंक ह्या मुखांतर सर्गी तुज्या घरी प्रवेश जावंक तुवें आमकां आपण दिलाय. ह्या पोण्या कालसरी जाल्ले जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी मगळ भाव भयणीनो आतां इस्मोल आमी दमयता ह्या इस्मोला वेळार हे मिसा वेळाचो मोजल्लें दान आमी याजकी भलायकेच्या निधी खातीर दान दिवंक आसतले उदार म्हण दाखोवचें कुमगारा उपरांत आनी एक दान आसा जमो जावचें तें मतीन दवरचें मोगासू
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन भोगून वळ्या बापा आमच्या देवा कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवन वेतालो तो उतरावर तो मोग तुज्या पुता जेजून ये पवित्र राती संस्काराच्या रुपांनी फुडेंस हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या परमीत मोगान आपले सकूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आजन्या पडून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासून भोग करण्या संस्कारांत जेजून दाखयल्ल्या प्रिती मोगा पासून तुका दिन वाचून निमाण्या जेवणां ताणें भेटयलेलें हें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. तें तूं दयेन मानून घे त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसों. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो तो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपणच पयलो बली जावन ताणें तुका भेटवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करचे म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आनी आमचे पासो बली जावन ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा. आनी आमच्या पासो वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sergi tu kaje, sergi tu kaje, sergi tu kaje. Serves porace nami, yeta kaje. Sergi tu kaje, sergi tu kaje. वो पवित्र घड़ियाता में समरमता हूँ. भक्तीन या वो पवित्र घड़ियात वाटेली जाव्या. निवडे बरेच तर दिसा जेजून एक्सलन्स जेवण केल्लें. हुंडोवान आसुल्लो तो जेजूचें मांस जावन वायन आसुल्लो तो जेजूचें रगत जावन बदलिल्ली ती घडी. हे संदर्भार जी इरादा घेवन आमी सोम्याच्या एवकरिस्ताच्या कुडी रगता लागीं कितेंय मागता तर तें आमकां मेळटा. त्या सभावार्थान भक्तीन वांटेली जावया. आमी आमकां सोम्याच्या कुडी रगताक समर्पण दिवया. असल्या दिनवाशी काळजान बहुदयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी
ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे. हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतले आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा साकाणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्या आमी ते समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आज आमी भोव पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकार मोरयेक आमच्या मायेक आमी भक्तीन वंदिता. त्याच परी तिच्या पतीक भगवंत जुजेक, तशेंच भगवंत पेद्रू आनी पावलो, आंद्रे, जाकोबो आनी जुवांव, तोमास, जाकोबो, फिलिप, बार्तोलोमियो, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कार्मेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी भक्तीन वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणियारांची आनी तुज्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्या तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी तें समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. खरेपणी आत्मिकांनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमच्या समेस्त मनशाचे चडवण्या पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व देवदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोक्षण हें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songutu pergetuya.
जिवनपण आमी परगडता तुझ्या येड्या सुम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा आमी तुजे मर्याने आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता हांव. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वंतो देवा आमी तुका समर्पित हांव. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बाली हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स आमचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नित्यवंत साकरा बेलाची देणी बाबताच्या बापा अब्राम असो यज्ञ तुज्या ह्या सका मिल्की जदेगाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी ही बलिदान तुका मानू. सर्व पदवेदारा देवा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. बोवार्थाची मोर आसोन ती आपल्या आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उसवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगाथा लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकवटाय. त्या सुदेशी तूं सुरेस्परा ह्यो सर बरो वस्तू सोमशिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची अजना मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तुझे संसार आमचो देश पोर्तुगास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून देव नाका पुरवायटंतले सर्वेस्परा सर्वायटंतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवात दे करून या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताचें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन
सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवाड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मग सुगुर्तू जावन संतोषान एकामेका आमी शांती दिवी. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकृत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकृत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. निमाण्या बेरेस्ताराच्या राती एवकारिस्त घडलेली ताच्या उगडासा करूंक आनी एवकारिस्ताच्या बळान जिवंक आमकां आपोण दिता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुणरगत बसया. मगळ भावानो भयणीनो, क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो. हेच्या दिसा क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायनान रुपार दिजय म्हणून व्हरती आशा आसली पूण कोरोना पिडे वरवीं ते दिवंक जायना. देखून आज आमी उंड्या उरपी मात्र सोम्याचें मास सेवतल्या आनी सेवतना आमी हातार आमी सेवसो. दावात वयर उजवात पंदरा दवरनो मग 3 कुमगार सेवसो. कुमगार येताना तुमी मास्क निसरावन येया कित्याक म्हळ्यार थोडी कुमगार काण घेतात त्यात तातान मास्क निसरयतात त्यात बरें दिसना. कुमगार काडूचें त्यात तातान मास्क ओडचें आनी उपरांत खावचें बरें लागना. कुमगार पयलीं मास्क पयलेंत निसरोवन येया. कुमगार बरो भक्तीन सेवा. उपरांत जाग्यार तुमी वसा. ल्हान कुडके आसा जाल्यार आतां तुमी पळया ते तुमी तुमच्या जिबेन सेवा. हात पापूण वचनाकात. कुडके सकला पडटात. आज आमी शर्मा वायकलो एवकरिस्ताचें आचरण करता. कितें फायदो आमी गुड्डोन गेल्या जाल्यार कांयच फायदो न्ही. देखून भक्तीन कुमगार सेवसो. आतांत कुडके आसा जाल्यार मूठ मारा जाग्यार वसा मूठ सोडया. ल्हान कुडके तुमी जिबेर सेवा आनी उपरांत तुमी भक्तीन ताका मान दिया. नाजाल्यार जेजूच्या कुडी रक्ता विरोध आमी गुन्या मुखार जाता. कुडी रक्ता विरोध गुन्या मुखार जाता. ख्यास्त मागून घेता आमी. कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 11:27 भोव स्पश्ट रितीन सांगता आमकां. फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसिंतले पियेता तो आपले ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखून ही 17 उतरां सांगतना भक्तीन तुमी मानून घेवन हो एवकरिस्ता मान दिवंक उलो दिता. कोणाकय जर तर आतार सेवंक मन ना जिबेर सेव जाय तुमी जिबेर सेवा आमी दिता. खंत करची गरज ना. आयच्या दिसा कोणेंच एवकरिस्त सेवनासतना रावन जो सेव जाय भक्तीन सेव जाय. देखून हे मतीन दवरचें आनी त्या प्रमाणे कुमगार सेवंकू तुमकां उलो दिता. निमाण्या
जेवणा माजरत तुझे भक्तीन जेवच्या आमकां सोडून वेल्याक दिवच्या तुका साक्षा जीवच्या प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाण यांनी सदा उरची कुणा कशी आपली कूड आणि रगत सिसांक दिली आणि त्या आत्मीकणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्या जेवणान हे बो पवित्र राती आम्ही दिनवासी काळजान वांटो घेतला आणि ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणेन दिसान दीस अदीक वडे जतनायेन सांबाळतल्या म्हूण आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साखरी ह्या संजेच्या संभ्रमाचो बळता तसलो फळ जावं म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमी सगळीं बसचें. आतां फाटल्या 40 दिसां तावन मागणे उपास करून आमी उरलेले आमच्या मोगाचें दान आमी एकठांय करता. फिरगजीच्या भलायकेच्या फंडा खातीर निधी खातीर हे आमी जमयतल्या. जायत्या जाणां बिरेस्त भाव भयणीक हाच्या मुखांतर जायतें बरेंपण जातलें. सौगां धर्म भयणींनी मुखार येवचें, नेमिरलेल्या जाग्यार आयदान काडूंक तुमी रावचें आनी ह्या वेळार आमी प्रते रितीन हे मोगाचें दान स्विकार करतल्या. तेन्ना पियेन दिले म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तेच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सुबे एकवटून रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे खरे पाटलावदा जाया. हांव मुखेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तनेलो तेन्ना पियेन दिलें. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तेच म्हाका
केलो तुमी खावंक दिले हांव तणेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें मोगाशनो तुमकां समेस्तांक सोम्या जेजूच्या जेवणाचे आमच्या एवकरिस्ताच्या जिविताच्या कणाच्या जेवणाच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा तुमचेर मागता. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त. विश यू व्हेरी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. कितें सगळ्या मास्क घालून उलोवंक जाय नो प्रॉब्लेम. तुमकां समेस्तांक बगी संतोश भरीत फेस्त मागता. रामाच्या इतराची देवस्तुती भोव बऱ्यान जाली. सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज निमाणो ब्रेस्तार सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम पवित्र एवकरिस्त घडुल्लो आनी याजकी दिक्षा संस्कार घडुल्लो दीस. आयची देवस्तुती सोलून व्हेल्ल्या फिरगसकारांचो उपकार बाबडटा. 12 अपोस्तल जावन रावल्ल्या समेस्तांचो उपकार बाबडटा. आतां मिसाच्या अखेरेक सक्रामेंत आमी विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या. सर्वांनी भक्तीन ह्या रितींत वांटेली सावंक उलो दिता. सक्रामेंताचें आराधन पावणे 8 वरां पर्यंत आसतलें. उपरांत तुमी मौनपणी घरा वयचें. जर कोणायक आराधन करूंक रावूंक मौन आसा तर ताणी इल्लो वेळ रावयेत. उपरांत पावणे 8 उपरांत इल्लो वेळ रावयेत. नंतर घरा वचयेत. 10 वरार इगर्जेची बागलां हांगासर दामतात. फाल्यां सकाळीं 6 वरार इगर्ज उक्ती जाता. दनपारां 12 वरां पर्यंत तुमी सक्रामेंताच्या भेटेक येवचें आनी मौनपणी हांगासर आराधनान वेळ करचुचो. थोडी पुरसत करून येया. विशेवाच्या आल्तारी लागीं थोडो वेळ करसिया. तुमचो वेळ फाल्यांच्या दिसा जाता तितलो सोम्याक दिवंक प्रयत्न करया आनी तो वेळ कितेंच निर्फळ जावचो ना. आराधन परगट रितीन करचें न्ही. मौनपणी फाल्यां दिसा आराधन करूंक आसा म्हणलें उडास दवरचें. फाल्यां निमाणो शुक्रार सांजेची देवस्तुती सांजेर 3 वरार खुर्सा वाटे मुखांतर सुरू जाता. 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती सुरू जातली. फाल्यां मिसाचें बलिदान ना बगार कुमगाराची रीत आसतली. फाल्यां देवस्तुते वेळार खुर्साचो उमो आनी जेवणाची आनी जेजूच्या निर्जीव कुडीचो उमो आसतलो. ह्या वेळार जमो जाल्लें दान बुक्यांनी पिड्या विरोध तशेंच बागेव जाग्यांच्या निर्वणा खातीर गवळी बापाच्या निवासाक धाडून दिवंक आसतलें. फाल्यां सर्वांक उपास वा जिंजवार रोवंक कायदो आसा. 14 वर्सां वयल्यांक 60 आनी 5 वर्सां भितरल्या भलायकी आसलेल्या समेस्तांनी जिंजवार करचो आनी मांस आनी मासली कांय नासतना रावचें. फाल्यांच्या दिसा देवस्तुती मौन सांबाळटा. देखून जाता तितलें आमी फाल्यां मौन रावंक प्रयत्न करचें. फाल्यांच्या दिसा तुमी जाता तितलें मौन सांबाळा. TV मोबायलांतल्यान फाल्यांच्या दिसा पयस रावचें आनी सोम्याच्या मरणाचो दीस भक्तीपणी मौनपणी आचरण करचो. निमाण्या शुक्राराच्या आनी पास्का फेस्ताच्या देवस्तुतेक संभ्रमीक देवस्तुतेक मुद्दम रावंक तुमकां अवकाश आसा. जाता तितल्या जाणांक तुमी मुद्दम रावन देवस्तुतेचे पोशक जावंक लो दिता. पास्का फेस्ता दीस मुद्दमाचे वाती आमी तुमकां वांटतल्या. आज विशेवाच्या आल्तारीक फुलां हाडलेल्यांचो उपकार बाबडटा. फाल्यां सोम्याच्या निर्जीव कुडीक आनी पास्का फेस्ताक आमकां पास्काच्या वातीक तशेंच उदकाच्या आयदनाक आबोल्यांची गरज आसा. कळ्यांची गरज आसा. जाय तितलीं फुलां आबोली आनी कळे तुमी हाडून दी जाय म्हूण विनंती करता. फाल्यां सकाळीं तुमी सक्रामेंताच्या भेटेक येतना विशेवाच्या आल्तारीच्या भेटेक येतना तुमी ती फुलां हाडून येवची. सकाळीं 10 वरां भितर हाडून दिल्यार भोव बरें. विशेवाची आल्तार सोबयलेल्या धार्मीक भयणींचो आनी तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो जोयसनाचो उपकार बाबडटा. आल्तार भुरग्यांचो उपकार बाबडटा. मोगाशानो कोरोना कंदाच्या काळार संभ्रम सोलोवंक फावो केल्ल्या
दुनिया देवाक जावरगां आनी आराधन भुभक्तपणी कोविड-19ची नियमां पाळून ह्या देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयतां. फाल्यांच्या आनी परवांच्या देवस्तुतेंत ही असली नियमां पाळूंक भक्तीन वांटेली जावंक तुमकां उलो दितां. सगळ्यांनी तुमी मास्क घालांच, बरें करना, थोड्यांनी घालूं ना पूण हर एकल्यांनी मास्क घाली जाय आनी मुतीन दवरचें, देखून हें मुतीन पाळचें. थोड्यांक नियम आसा, थोड्यांक ना म्हणणी, सगळ्यांनी घालूंक आसा, हें मुतीन दवरचें आनी नियम पाळचीं. आतां सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीक आमी व्हरता. ह्या वेळा हे वेदी कली आमी करतात. हांगासर वेदी सगळी कली जाता, रिती जाता. आल्तारीची सगळी वैभव आज सगळो ना जाता. हे संदर्भार सगळ्यांनी दिमी घालचें आनी सर्वांनी सक्रामेंत व्हरतना दिमी घालून भक्तीन ह्या आराधनांत तेंच आसले कडेच वांटेली जावंक उलो दिता. पुरुषांची मांडावळी बरी आसा. कुरीस आतां प्रस्तावन आसा, बसा. तिसरो भाग पवित्र सक्रामेंत पुरुषावार विशेवाच्या आल्तारी. फाल्यां आनी परवांच्या दिसा सगळ्या संवसारार पवित्र एमकरिस्ताचें बलिदान आसचें ना. त्या देखून फाल्यांक जाय पुरतो कुमगार ह्या समेसार पवित्र केल्यार आनी आतां हो पवित्र सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीक पुरुषावार व्हरतात. निमाण्या जेवणाच्या स्पिरितान थोडो वेळ आमी पवित्र सक्रामेंताक आराधन करून रावूंक जाय. पवित्र सक्रामेंता मुखान कुसातां लाभता महिमा, मोडना वरवीं लाभता जीव आनी जिवांतपण म्हणलें समजूंक जाय. आतां यजक पवित्र सक्रामेंत पुरुषावर व्हरता. पुरुषावाची मांडावळ हे परी आसा. पयले कुरीस, ताच्या फाटल्यान वाती आनी दुपेली बराबर यजक पवित्र सक्रामेंत घेवन विशेवाच्या आल्तारीक व्हरता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी उबे रावून व्हडा भक्तीन गा तुजे बे म्हणलें गीत गावचें. उपरांत विशेवाच्या आल्तारी लागीं मोठ्यान सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. पयलें कुरीस तोरीबुल वाती आल्तार भुरगे सगळे रावपा फाटल्यान हात जोडून रावचें. सगळ्यांनी हात जोडून वाती Paidon paidon shiri se
तुका जावं आराधना, तुका जावं स्तुती, तुका जावं मान आनी उगडाक. मनशा कुलाच्या मोगान बरोवन मनीस जावन संवसारीत आयलोय. सर्गेची वाट मनशा दाखोवच्या दिशेन मनशा सवय एकटून जालोय. देव तूं तरी त्या समासपणाक तूं लब्ध रावोंक नाय. दुबळ्यांचो दुबळो, कलत्यांचो कलतो तूं जालोय. सेवकाचो सेवक तूं जालोय. तुजो वैभव तुवें सांडलोय. तुजो अडंबर तुवें सांडलोय. तुजी वडवीकाय तुवें सांडली. सगळें सांडून रितो तूं जालोय. ना जल्मोंक तुका सुवात, ना मरोंक तुका सुवात. हो सरी तुज्या कुडी वयलें आगुस्त पर्यंतान तुका विणगो केलो. सगळें आशिल्लें तुजें खाली केलें. निमाणे उरली तुजी कूड आनी रगत, ते पर्यंत तुवें आमकां समर्पण दिलें. कितली वर्ती दयाळाय तुजी, कितली वर्ती काकूळ तुजी, कितली वर्ती महिमा तुजी, कितलो वर्तो सॅक्रिफीस त्याग तुजो. आतां आयच्या दिसान विशेवच्या अल्तारी दिवशी उलयताय सोबी ह्या पसत तुका आमी आराधन करता, दिन वाचता, स्तुती करता. गुपीत तूं आसाय, लिपून तूं आसाय. तुज्या बेसांवान तूं आमकां भरताय. हें गीत आमी घालया सगळ्यांनी बसून भक्ती गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार म्हणलो गीत आमी घालया. Gaina pole
समावेश तुझ्या जन्मतावून निधनपर्यंत कितलीशी मिसाळ घडयल्यात कितली कॉन्सक्रेच्या रितींत आमी वांटेली जाल्या पण ह्या संदर्भात जेजूचे मास आनी वेगवेगळे जावन बदलले कळना की जेजूच्या एवकरिस्ताक तो मान दिला की देवाचे उतर कितल्या वायटला देवाचे उतर कितल्या येळना देवाचे उतराकार म्हणजे जिवीत जाला गरीबाकच सगळे वरस आम्ही आमच्या राजावडीन आसा आयचो तो दीस आम्ही आमकांच सवाल करचो आयचो दीस आम्ही पश्चात्तापावचो मोक्षाणे मागचो दीस समिलाची मोक्षाणे मागू कोरिंदकारां बरयले पत्र अध्याय 11 पहिले पत्र अध्याय 11 ओळ 27 तावन वाचले जाल्यार जेवणाच्या समेच्या जेवणावळी नापसंतायेचे 7 जो कोण फवन असताना उदो करता आनी कलसेंतले पियेता तो आपली केस्त करता आनी पियेता देखून जो कोण उडो खावंक आशेता तो आपली सर्ती करूं उपरांत ह्यो उडो खावं कलसेंतले पियों देखून तुमचे म्हणते जायते सण पिडेस्त जाले आतां आनी थोडे मरण पावले आतां म्हणटा सांग पावलो म्हणजे मुखाच्या भावना भयणी आमी गेले पात्रांत आमी रडोवंक कुरीस वावर येताना कुर्साच्या वाट्या वेळार जेरुजालेम म्हज्यो स्त्रियो जितू मेळूंक आयिल्ल्या वेळार तितून म्हणली उतरा तुम्ही म्हज्या बसो रडा नाका म्हाका रडा तुमच्या बसो तुमच्या भुरग्या बळा बसो तुमच्या भुरग्या बळांनी केल्ल्या पात्रां बसो केल्ल्या अपराधा बसो केल्ल्या निंदा बसो विक्रयलेल्या रक्ता बसो तुम्ही रडोवंक जाय तितून म्हणलें आसा शास्त्र्या बरी जेवण प्रवादाचें रगत तुमचेर बेसलां प्रवादाच्या रगताचो शिरा तुमकां आसा प्रवादाचें रगत वारयलें तुमी आसा आतां देवाच्या पुताचें रगत वारोवंक फुडें सरल्यार तुमी हाय तुमकां धिक्कार तुमकां कटा तुमकां म्हाका विक्रीत करतलो जल्मोवन नासलो जाल्यार कितलें बरें आसलें ते मुखाच्या भावना भयणीनो पश्चात्ताप भोगून फाटीं तुमकां जेजून भोगलो दिला जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो पातक्यां कापोवपाक घेवंक न्ही तो जाणा आमी सरू पातकाच्या कोणात आमी आसा तो जाणा पूण त्या पातकाच्या कोणाकूच आमी रावचे न्ही त्या पातकाचें जिवीत सांडलो भगवंताचें जिवीत जिये म्हणून तो उलो दिता देखून तो म्हणटा हांव आयला पातक्यां कापोवपाक भगवंताक न्ही तुमची पातकेची निसडा बरी खबर सत्माना हो तो वेळ तुमच्या परिवर्तनाचो वेळ तुमच्या पश्चात्तापाचो वेळ बऱ्या जिवीत जिवचो वेळ देखून तो म्हणटा पश्चात्तापाची गरज नासलेल्या नवाय नवरी त्यो त्रास पश्चात्तापावून भोगसणे मागून जिणी परिवर्तन करतल्या एका वाक्यात हे सर्गीसर संतोष आसा तसो पातकी मनीस हांवें जावंक जाय तसो परिवर्तन जातलो भगवंत मनीस हांवें जावंक जाय पत्कातान जिविताक पत्कातान बरेपणाक उतरतलो मनीस हांवें जावंक जाय देवाच्या उपदेशा विरोध केल्ल्या पत्काची विरोध आमच्या वस्त्रा विरोध आमच्या वस्त्रा वरवीं आमच्या रागा वरवीं आमच्या द्वेशा वरवीं आमच्या खोटेपणा वरवीं आमच्या स्वार्था वरवीं आपलेशपणा वरवीं केल्ल्या पत्काची दूख करी जेजू बऱ्या गोवड्या म्हणलें गीत आमी गावया जेजू स्वार्थीक पडले बाकी जाल्यार पण हांव खुशाली सुपतलेली तुजे ती
Kakutamची करी सुन्या अमपत्यांची या अपराधी भुरग्यांची तुझे निंदा केल्ल्यांची तुझे वेपार केल्ल्यांची तुका अपमान केल्ल्यांची तुका आमी मान काडलेल्याची अख्ख्या संवसाराची अख्ख्या परसांची वाईट करतल्यांची अनिती सत्तल्यांची विविध वाईटा बरी जाल्ल्यांची तुमची जबाब बोगोस म्हाका येसुनिया बोगोस म्हाका येसुनिया म्हाका पातक्याक अस्कतिया बाळकाक वायट केल्ल्या तुज्या साकराक स्वार्थी मनशाक बोगोसुया पातकुची बोगोसुया पातकुची bisa baca dari dalam Quran, bisa baca dari kasus suami Yesus, suruh kasus Yesus apa? Yesus jadi studi yang diberi. Dari itu boleh konsumsi yang jadi bintang kita. Tiap suatu kami terus studi dari. Dari tak dari saja sesuatu pada murid tuji.
हांव तुजे वाकणटां घालून दिता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो बरो आनी मैपासी दैता काळीस तुजे तुज्या दोनांतले हर प्राप्त तुवें आयकलें सोम्या म्हाका तुवें सांबाळ दवरली मुलो तुका मारतना तुवें म्हाका कापलेली काळीस निरांत दिसू सगळे कळ सांगतो तुज्या तुका हांव दिवन आसता तुज्या दुता मदीं कितले तुजे गैरता संदेश
तुमचो देव तुमचो वरतो देव हकुलदार देव तो विश्वासी देव तो अब्राहमाक निमित्तले तेका आशीर्वादीत केलो अब्राहमातय इजाकातय जाकोबाच्या संततेचेर विश्वासी तो जालो अख्खे इस्रायल पंचे विश्वासी जालो पण कोणाक असो विश्वास पडी ताणें मोग केलो त्याच पासून ताणें नवे घरान तांचे दीस स्थापन केले नवो सोल्लो ताणें केलो आपल्या रक्तान विसरलेलो सोल्लो तो आपल्या रक्तान घेतलेलो सोल्लो तो आम्हा भक्तांच्या परित्राणा खातीर भेटलेलो याचीन तो दुनिया विषय पण दिवसाची बच्चे मोठा सुजल गुरुच्या गोट्यात पतिनाच्या कुशीत गुरुच्या उभे हेरोद्राची पटी दोन वर्षांच्या जगण्याची विषयाची अकललेली त्याची मायका सुजय तिचे पिता हेरोद्राच्या पाठी नजरेला गुरुजी जो वाटता कुडी नदी नदम्यान जाणवाय वाटता तो जेरुसलेमाच्या देवळाक पाच रुपये गेल्या वेळार तो हांवें म्हज्या बाबाच्या घराचे सारकें येयन तो आवय दिसता कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण म्हजे भयण सगळ्या लोकांक खातीर हांव आयिल्लो म्हटलो दाखोवन दिता 30 वर्सां सतत स्थानीक संघाचें स्थान घेवन तो आपले विसांक सुरू करता मोगान वाडलेले गप्प सांगता आवयक सांगता बापायक सांगता भाव भयणीक सांगता कुटुंबाक घरां सांगता तकली जिविताची सांगता इस्रायल आपणावरसून कोळो आसतना ताका आयको मेळ्ळेलें देवाचो प्रेरक म्हजेर आसा कष्ट केल्यांक सोडटा दडस केल्यांक चौकसाय बंदे नासलें सोडता दया माया पासाचे वरस परगट करून म्हाका ताणें अभिषिक्त केला असं उरत तो आपले सुखन हाती घेता देखून स्थानीक सोन म्हणलें ताणें आपले सुख हाती घेतला आपले तोडपे हाती घेतला आणि दानी आसून सुरू केल्यानंतर बरी दुकान बसतलो कोटी उद्यान घालून आसतलो असं विसावणारे आनी घेतले खोट्या मनशाचे परिजमाचे मतबाराचे शास्त्राचे खंडन ताणें केलें आयकून अधिकार तुमकां बळें विधवीक अनाथांक पिडेस्तांक निर्गतिकांक मुखेल्यांक ताणेल्यांक तर वेगून धरली हे या तुम्ही कष्ट देता न्हू आनी वचन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विश्व दिता म्हणालो तो ताचे लागीं आयिल्ले सगळे पळयले पिसांतूर जालो देदस्पर जालो साखीव बरो जालो पातकी म्हण ओलायलो माथेव मगेवंत जालो प्रद्वारा सापडलेली स्त्री नव्या जिवितां बदलली कानांगार स्त्री स्वभावांत घट जालो आकुडलेल्या आतांच्या मनशाचो हात गुण जालो कुर्डे माती प्रवाह दिश्टी मेळ्ळी पटकाराक ताची कात नितळ जाली पेद्रोच्या तो सुमायचो ताप गुण जालो सगळे बरें आनी हे पळयलो लोक जय जय होसान्ना दाविदाच्या पुता पडनो हो पाठ पळयलो तुजो जाण आसलो ह्या लोकांचो बिकमोती तुजो जाण आसलो ह्या लोकांचो घात तुजो जाण आसलो सगळ्या खोट्या संवसाराची वायस
पूण जाल्यार तूं फाटीं सरना. फकत 3 वर्सांचें जिवीत, 3 वर्सांचें. आयच्या राती निमाणें जेवण जाल्या उपरांत गेसेमनी मळ्यार तो मागो केलो, दिबयेंत पडलो. पूण घट्ट जेवण दोशी जाल्ले शीस न्हिदेंत गोरेताले. तांकां ह्या संवसाराची पर्वा ना, जेजूची पर्वा ना. घट्ट गावन जेवलो पिवलो, घट्ट गोरे नासलेल्या तांकां जेजू म्हणटा तुमी आजुनूय न्हिदून आसा. वेळ लागीं पावलो. मनशा पुताक कैद करतले, उठा, जागरण कर, मागा. पातकाक सांपडनाचे सत्काय मागा. पद्म तयार आसा तें खरें, पूण कूड आसता ती देवाच्या भावा भयणीनो, हो दोडो दोडयो आमचो आत्मो आनी आमची कूड सारकी दवरपाची गरज आमकां आसा. आमी सिसां बरी न्हिदून पडचें न्ही. आमी सिसां बरी आमच्या संवसारांत आसचें न्ही. जेजू म्हणटा जागरण करा. तो वेळ तिगडी लागीं पावल्या. मनशा पुताक कैद करची. तुमकां कैद करतले, तुमकां आतां तेचो जागृत कळत आसतना मागा. पद्म मागणी करूंक तयार आसा, पूण कूड आसता ती. कुडीक भूक लागता, कुडीक ताण लागता, कुडीक जेम येता, कुडीक पुरासण जाता, कुडीक बसून बोलता. पूण जाल्यारय तुजो म्हणटा कळत आसतना मागा. आणि त्याला कैदी केलो. ताका जल्माक मारलें. ताच्या माथ्या कांड्याचो मुकुट चिरचिलो. ताच्या खांद्यार दोरीस दिलो. जड्याच्या खुर्सा मदां पडलो. ताच्या आंगुस्तर काडले, विणगो केलो. ताका खुर्सा पेटयलो. 3 किड्यांनी ताका खुर्सायलो. तो कुरी सुको केलो. ती बरादी कूड 3 किड्यांचेर कुंकळटाना ताची गायचिरले. ओढ अखांत, ओढ दूख ताका पावली. अब्बा बाबा म्हणालो तो, म्हाका ताण लागल्या म्हणालो तो. आंबोटून शिटक्यान बुडयलेलें आळपें ताका दिलें. ते सांगलें आनी म्हणें संपलें. तुमी भुकिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां फोटो दिलो. तुमी धांदिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां पिवण दिलें. तुमी भुकिल्ल्या वेळार उंडो आनी मासलें तुमकां वाडलें. हांव जावन आसा जिवीत आसूं उंडो. जो कोण खाता तो सासनाके जियेतलो. हांव जावन आसा जिविताची झग. म्हणजे सशेत आनी अजरीत गती येता ताका कितेंच सत्तार लागची ना म्हळें ताणें. समारिताच्या स्त्री जिवीत दितलो जेजू. उंडो दिलेल्या मास बसलेल्या जेजू आज आळम्यांत शिरक्यांत आळमी पडोवन ताका दिलें. ताणें सांगलें आज विसरूच्या अंतरीत आसा. म्हज्या देवा, तूं सगळें उगडो. रस्ता तुजो गणी करो. सगळ्या काळ सांगो तुजो आनी सुदर्शन करूंक पावसो. ही गीत आमी करूया. Time,
सगळे श्वास तुझी खून तुझी सतत तुझे बॉल सगळे त्यावर असू तुमच्या मताच्या केसातून पायाच्या नक्षेपर्यंत सगळी तुमची पूर्ण सुखी असतात तुमच्या पुरीत असली सगळी पिढा शेडा दुखी आता बेटे पडवडे सगळे सुखी असे बातमी तुमच्या मोठीत असली पैसा राहील दूर सगळे सुखी असे बातमी तुमचे कुटुंब तुझं पती तुझी पत्नी तुमची पत्नी बळा परगाव तसा भाव बिनी होता विषयाच्या अंतरे तुला 3 वर्ष साथ तंत्र सुनेच्या करून त्याच्या भावनांत बदलती त्याच्या विसामात वृत्ती त्याच्या कामांत यथेष्ट कामासोबत फळ समान सवाईच्या तो मिळणार नवरा अपडे चढेता कोरोना तसल्या मारीचे पिढेत तो आपण सांभाळून विविध पिढेवरील प्रश्न त्याने सर्व बापडी सुद्धा असतात कॅन्सरची पीडा काळजाची पीडा किडनीची पीडा एड्सची पीडा डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल लिव्हरची पीडा गॅस्ट्रिकची पीडा डिप्रेशनची पीडा मतीची पीडा विविध पिढे कष्ट दिल्या सर्व बाबींनी शुभेच्छा देत करून सुविधा कापड देऊन करून दिल्या समर्पित आमच्या डोक्यात दत्तोली वर्गी LKG टॉप 5 पर्यंत लेवलपर्यंत वर्ष झाली सकाळपासून घरात असतात मोबाईलची गुलामी झाल्या ऑनलाईन क्लास पुन्हा मोबाईल वापरण्याची शिकवणं मोबाईलची गुलामी झाली त्याची पण वीज कला येतात कोरोनाच्या आतंकाच्या काळात ते डोक्यात परीक्षा सुविधा येऊन असा भुरग्यांनी परीक्षेवर डायरेक्ट पुढच्या बसवून त्यांना जाणून की आत्मबोध काय जीव काय त्यांच्या बसवत आम्ही मागे उडासाठी सगळं देव त्यांना देऊन पण मागे नसरी वाचन साधे काय सुनेच्या बाहेर सांगा थोडे शिकवण साधू थोड्याची शिकवण झाला कामाच्या सुधायला सांगा कोणी कामात आपला वेळ असणार थोडं प्राईज द्या शरीर गेलेल्या भाऊ सांगू शरीर गेलेल्या कशा नसतात त्यांच्या पुसून मारतो त्यांची जीवित नंतर जायचं मागे त्यांना समर्पण दिले काजरी जोडी असतात सुरविले काजरी जीवी जीवनची असतात काजरी जीवी त्याची नामजीवी जीवनची असतात काजरी जीवी नामदुक्याचे देणे असताना कष्ट देणे असतात त्यांच्या सोडण्याचे मागे त्यांना सुनेच्या पायांकडे समर्पण केल्या सुनेच्या उदंड आहेत डोक्याचे देणे पाऊस जाऊन त्यांच्या गुटपासून तो सरळ सोडा आम्ही आमच्या भावनाला दिला आमच्या घरात वस्तीकडच्या सुमेस्त भावबहिणीकडे मागे आमच्या देशाकडे मागे आमच्या कर्नाटक राज्याच्या सरकारापासून देशाच्या सरकारापासून अख्ख्या संसदाच्या राष्ट्रापासून आम्ही मागे लोकांच्या उदरगतीसाठी स्वार्थ साधून पेण्याचे बऱ्या पाण्यामध्ये वावरचे बरे सरकार आमचा पोहोचायचे आमच्या पवित्र सभेपासून बापसेवापासून सर्व विश्वापासून यासाठीपासून धार्मिक भाव बहिणीपासून सर्व भावातील नायकापासून आम्ही मागे आम्ही समर्पित ख्रिस्ताव भावापासून सर्व हिंदू मुस्लिम भाव बहिणीपासून सिख जैन बुद्धिस्ट भाव बहिणीपासून अख्ख्या इतर धर्माच्या भाव बहिणीपासून आम्ही मागे पुण्यत्नाची परिपलाई शक्ती समाधान समी निरंतर भाव मनोप्रेम आम्ही मागे सर्व सरकारी अधिकाऱ्यापासून गडीचे लागलेल्या शिपायापासून आस्पत्रे सेवा दिलेल्या लागलेल्या नर्सापासून आमचे रखवण करलेल्या पोलिसांपासून
विशाल म्हणल्या दर्यांत एक तारून कशें सून जाता ताका वाऱ्या वादळाक जाता ल्हान अपघातात ते बुडोवंक कशें जाता विशाल म्हणल्या संवसारांत एक ल्हान दोन कशी हांव सून करताना म्हणजे भयण हांव करताना पिडा शिरा कस्तन वाला म्हणले वाऱ्या वादळ ल्हान ह्या दोडीक लागताना ती बुडोवंक लागता आमी खंय जावचें न्ही आमी चंचल जावचें न्ही सोम्याचे भरवसो दवरून आमी फुडें वचूंक आसा पावलो बरें म्हणूंक आसा म्हजी दाव हांव धांवला म्हजी झूज हांव झुजला जैत सोबूक करपाक तयार आसा कित्याक तो चंचल जावना तो कठोर जावना बदल तो बाबांत विश्वास केलो जिणेंतल्या कृष्णा वेळार दोळ्यांनी वतना करता दुकानी सुख रचलो तो समर्थ जाता
पवित्रत्वाची मजत मागली आम्ही घरा वचून तुझं जावं देवा तुका पवित्रत्वाची मजत मागली पवित्रत्व आमच्या जिद्दीवर येऊन दी म्हणून मागे पवित्रत्व आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागे पवित्रत्व देवून ये आमच्या मुखल्यान आमकां वाट दाखय आमच्या फाटल्यान आमचें संरक्षण कर पवित्रत्व आमच्या फाटल्यान आमचें संरक्षण करून गरजेचं असलेले प्रत्येक पाऊल घे अस्कत मनाच्या सत्यात बरोवंक घे कसले तेले ते हृदय तमोवंक घे नितीन दुश्चाक प्रेरक जावं मोबाईल पासून आभाव बरोवंक घे पवित्रत्या दुबावी काळजात बाबात जावं घे ही पवित्रत्व्या आमची देवोनी लोकांचे बदलून संतोष ही पवित्रत्व्या आमची देवोनी लोकांचे बदलून संतोष Tasle porje pavonge askat manacha saktin burunge pratumya amche devunne dukamche bodho santosh sarunye पवित्रत्व्या आमचे देवोनी दुःखांचे बदलो संतोष हाडून कष्टतल्यांचे हृदय नमोवंके नितीच्या प्रेरण जावई पवित्रत्व्या आमचे देवोनी दुःखांचे बदलो संतोष हाडून ही पवित्रत्व्या आमचे देवोनी दुःखांचे बदलो संतोष हाडून मुगमाय पासासो आबा बरोवंके दुबावी काळजांत भावार्थ जावन ये पवित्रत्व्या आमचे देवोनी दुःखांचे बदलो संतोष हाडून ही पवित्रत्व्या आमचे देवोनी दुःखांचे बदलो संतोष हाडून आशीर्वाद घेवचे फुडें आशीर्वाद घेवचे फुडें सगळे कितली बोलबडे जातली आसोडा मागा तुम्ही घेतल्यात म्हणटा स्वामी हांगासर स्वामी आमच्या मदें आसा म्हणटा विशवाच्या अंतरीत आसा आतां आमी घरा हांव स्वामी हे सगळो लोक घरा मध्यभरासलो लोक थंयसर तुजें भजन करता हे संदर्भात घरा वचे फुडें हे सगळ्या लोकांक आशिर्वाद आदल्या वर्सां सर येवन तूं घरा घराच्या भागात पावस हांव ना पूण ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन ती आयल्या बाबा प्राण ताणी विशाचें बलिदान पेटयलां
बडे खऱ्या बाबतनान तुझे मास तरी सेवला आपल्या रुपी आता बदलल्या कालसां तुका धन्यवाद चंचल ती सांगून आणते टंगल ती सांगून आणते तुझी विश्वास करून ताणी तुझं मोग केलं सध्या त्यांच्या भवनाचे दिसते जाग तुझ्या आशीर्वादांना बदल तू त्याचे पाक पडेल ना सोनिया बघा त्यांच्या भवनाचे बरे गुण पडले मग आशीर्वाद मागलेलं सत्य भाव करे जे बेसमान बरोबर मागता सोनिया भक्ती ती घालून त्या वक्ता येत्या वडामध्ये गीत गावचे निमाण आशीर्वाद असो ना गीत त्याच सत्याने संस्था नमस्कार करसो मौनपणी करावेचे मौनपणी करावेचे आणि शिस्त मौन सांभाळचे पहिले असताना पुनवचे हसचे खेळचे जोक करचे मजा करचे गमत करचे त्यात स्पिरिट करावेचे आणि पूर्व सोमवारा रात्रीच्या संध्याच्या दिसा बऱ्या वस्तू ते खरेदीचे वातावरण तुमच्या काळ सांगून तुमच्या मतींत तुमच्या कुडींत कधी गवत घेऊचे भक्ती सगळ्याच्या पाशाला मांडून सांगचे भक्ती आता तुमच्या करावेचे पुन्हा की राहून जायला रवी कोणता येणार तुम्ही सगळ्यांनी करावेचे आणि आराम करचे फाल्यां सकाळी सोतो दनपारां 12 वरांपर्यंत हांगासर ही गचुकी आसा तुमी हांगासर विशय चालताना घेवन मौनपणी आराधना करूया आता तुमी उशीर मौन सांबाळा उलयनाकात भक्ती तुमी त्यात स्पिरीट लागवायचे सगळं संसार जिखून मोगड्याला काही फायदो ना पण मोवाटवाच्या कुशीन समकंबू देवा स्वातार मागी तुमच्या खातीर नाच मागता आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता